सरकारूच सोदता आता एक्चुअली, पण जे रेप पीडित आशिल्ले ताका सरकारच्या कस्टडीन दवरपाचें नाशिल्लें. इट इज द चायल्ड वेलफेअर कमिटी ज्यो आसता पळय, ज्युडिशियल चायल्ड वेलफेअर कमिटी, तांच्या सजेशनाच्या अनुसार ताका रिहेबिलिटेशन सेंटरान दवरपाचें आसता आनी त्याच पद्दतीन सरकारान ताका रिहेबिलिटेशन सेंटरान दवरलेलें. आनी आतां ते थंयच्यान ना जाला तेन्नाच्यान, म्हणजे गायब जाला, ताका एब्सकॉन्डिंग आसा काय किडनॅप केला, कितें वॉट्स एवर, आय डोंट नो एक्झॅक्टली, बट इन्क्वायरी इज गोईंग ऑन. त्या विशयाचें म्हाका दिसता सत्य बेगिनाच भायर येतलें. त्या खातीर हे इन्क्वायरी करपाक ही सरकारानूच लायिल्ली आसा. जेन्ना सरकाराच्या लक्षान आयलें, म्हाज्या वैयक्तीक लक्षान आयलें, तेन्ना इन्क्वायरी करपाक लायल्या. ऑलरेडी तेजेर इन्क्वायरी सुरू आसा, इन डिटेलान इन्क्वायरी सुरू आहा. त्या ती थंयसर ज्या ज्या त्या रिहेबिलिटेशन सेंटराचेर आसलेले बाकीचे कावन्सिलर्स, ज्या कॉलेजीत ते वताले थंयसर, बाकी सगळे कडल्यो, जेणी तो पर्यंत म्हटल्यार आमकां खात्री आसा की जाता तितके बेगीन कोणी किडनॅप केला आसत किंवा ते खंय गेला आसत किंवा खंय आसा आसत, ताका सोदून काडपाची जबाबदारी आमचेर आसा. आनी थोड्याच दिसा भितर म्हाका दिसता नक्कीच लोकांक कळटलें सत्य कितें आसा. तुम्ही इन्क्वायरी रिपोर्ट केन्ना मागयला तुमचे कडेन, केन्ना मेरेन दिवंक इन्क्वायरी रिपोर्ट हांव डे टू डे घेत आसता. ह्यो इन्क्वायरी रिपोर्ट 8 दीस कंप्लीट जाल्या उपरांत न्ही, आतांय बी म्हाजे कडेन इन्क्वायरी रिपोर्ट आसा. हांव डेली कितें जालां आनी दिसभरांतल्यान त्या केसीन कितें केलां हें इन्क्वायरी रिपोर्ट घेत आसता. तें हांव कशें सांगूं शकतलो? हांव काय ताका सोदूंक वचना. दुसरी गोश्ट हे पळय, हांव तुका परत सांगता, आमचो पुलीस फोर्स सुद्दां आसा पळय न्ही रे. जर आमकां टायम कळलो आमी 2 दिसांनी धरतले म्हणून, जाल्यार ते 2 दिसांनी एकाच दिसान धरतले आनी तेच्या पयलीं ते खंय आसा ते खबर ना, म्हणून कितलो टायम लागतलो हें आमकां खबर ना. ओके, थँक्यू.